खूप वर्षापासून हे जे फाटल्यान दिसता न्हंय ते एक मोठे बंदर असलेले आणि जास्तीत जास्त करून हांगा जे रहिवासी असलेले ते दर्यावधी म्हणजे व्हडे असलेले व्हड्याकार ज्यांच्यापासून पणजी साखळी बिचोली म्हापसा अशा प्रकारचो व्हड्यांनी प्रवास जातालो सामानाची नेआण जाताली आणि म्हाका म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे आनीक जर इतिहास पळयलो जाल्यार म्हाका म्हाज्या दोस्तान सांगलेले आनी आसा खरें तें की सावंतवाडी संस्थानान सुद्दां ह्या बंदराचो उल्लेख आसा की हे बाकीचे खूब कडेन आनी मांड आसात आमचेच जे कारापुरा मांड आसा बंदरवाड्यार साखळी आहा हांगा मावळंतड साखळी आसा पण हे होमखाण एकमेव हांगा जाता कदाचित तो इतिहास वेगळो आसूं शकता पण हे होमखाण हे आतांच न्हू खूब वर्सां पासून जाता आनी सांगपाचें मुख्य म्हणजे ह्या होमखाणांक तशें एकच बीन फास्टींग म्हणजे उपास तपास कांय आसना ह्या होमखाणांक शक्यतो लोक कशे तरेन म्हणजे आतां शिमग्यान ज्यो पद्दती चलता ते सगळे मांस मच्छी जावं हें सोरो जावं कितें म्हणटा हें सगळें करून लोक येवं शकता. आमी बुकाची युगांनी आमचो शिगमो सुरू जाता शिवरात्रेक पयली शिवरात्री दिसा रातचे आमी हे नाल्ल फोडून आमी हांगासर सुरवात करता आनी तेन्ना हे सगळे हाडून हे करून सावताच्या ह्या हातून पुजा करून सावताच्या घराण्यांत पुजा करून नायकाच्या मानाक हे करून हेजे ह्या हातून लावणी भक्ती ह्या हातून ती सगळी सुरवात करता आनी मागीर आमी होळयेच्या दिसा होळी येता पळय त्या दिसा होळयेच्या दिसा होळी हाडटा आनी आमची होळी हाडून आंब्याची होळी मारून आमची भटाची स्वामीच्या मठाक वचून ती होळी हाडटा आंब्याची मारून आनी हांगा हाडून ती परती स्वामीच्या मठान आमी व्हरून घालता. आमी प्रत्येक गांवांत भोंवून पयलीं आमचे पांडुरंगाक दर्शन जाता पांडुरंगाचें दर्शन घेवन सगळ्याक खेळोन राण्यागेर वयता प्रताप सिंग राण्यागेर तेंगेर खेळोन बाकीचे सगळे अशे वाड्यार आमी ती हे प्रत्येक घरांत एक एक लावणी म्हणटा एक एक लावणी म्हणून तालगडी खेळटा आनी सगळ्यांक सांगणे करून सगळ्याचे प्रकार करून गावता आनी हेजे दिसा होळयेचे सव्या दिसा आमचे होमखंड आसता. दुसरी गोष्ट म्हणजे कितें जेन्ना हो व्हडलो शिगमो म्हणून आमच्या चतुर्शिमेन जाता तेन्ना ह्या शांतादुर्गेची देवीची आमची समयी त्या शिगमो उत्सवाक वयता त्या उत्सवाक आनी वाजोवन गाजोवन तुका व्हरतात ती. तसोच तुका आयज पर्यांचो नाल येता गांवठणचो झेलो म्हण येता फुलांचो अशें करून तुका आयज व्हडलो शिगमो जाता. त्याच प्रमाणे अशें म्हाका दिसता की ह्या होमखाणाक आमच्या जवळपास सादारणशी 300 वयर तुका वर्सां जातली बरोबर रे 300 वयर वर्सां जातली. एक महत्वाचो प्रश्न म्हणजे आमी ते होमखाण ते कशे भेटयता ते बारीक येतशे चंद्र हाडटा आनी ते मानकरी कोण कोण आसा ते सगळ्यांक दिता म्हणून आनी ते व्हरोन ते व्हरोन हांगासून पेटोवन ती व्हरोन सकयल व्हरता आनी ते होमखाणाक हे लायता पेटयता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.